93 वर्साचे पिरायेचेर आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संवसाराक अंतरले। भारतभर दुखवटो, शुक्रारा सांजे अंत्यसंस्कार। कुट्टाळेची येरादारीची गच्चीमुड्डी तिसऱ्या दिसाय चालूच। निषेधा खातीर चलत गेल्ल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांक अटक। कुट्टे खांडेपार उदका प्रकल्पाची पायपलायन फुटली। पणजे ताळगांवां शुक्रार मेरेन उदकाची टंचाय जावपाची शक्यताय। घोग्यांनी पावस पडिल्ल्यान काणकोणचे चापोली धरण भरलें। केरळाची परिस्थिती अजून येना जाग्यार। आता खबरो विस्तारान। आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बेरेस्तारा ह्या संवसाराक अंतरले। तांची पिराय 93 वर्सांची आसली। एक खडेगाठ वक्तो, कविमनाचो राजकारणी आणि स्वतंत्र सैनिक म्हूण आख्खो भारत देश वाजपेयींक मानतालो। तांच्या मरणाक लागून 3 दीस देशभर दुखवटो पायटले। तांचेर शुक्रारा सांजे निमणे संस्कार जातले। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। अटल बिहारी वाजपेयी म्हटल्यार भारतीय जनता पार्टीतले सगळ्यात उत्तुंग व्यक्तिमत्व। 2009 वर्सा स्ट्रोक एजसावन फाटली 9 वर्सां वाजपेयी व्हीलचेराचेर आशिल्ले। तांची वाचा गेल्ली आनी उपरांत डिमेन्शियाक लागून यादय गेल्ली। मुताचें इन्फेक्शन जालां आनी हड्डे भरला म्हणून 11 जूनाक तांकां हॉस्पिटलांत घातिल्ले। 15 ऑगस्ट सावन तांची भलायकी पुराय इबाडिल्ली। बेरेस्तारा सांजे 5 जावन 5 मिनटांचेर ताणें आपले जिणेची यात्रा सोंपयली। अंतिम दर्शना खातीर तांची कूड शुक्रारा भाजपाच्या मुखेल कार्यालयांत दवरतले। वाजपेयीची राजकीय कारकीर्द थोडके भितर सांगची जाल्यार अशी: 1951 वर्सा भारतीय जनसंघ स्थापन करपी एक वांगडी। 1980 वर्सा आणीबाणी उपरांत आयिल्ले सरकार पडटकीर ताणें जनसंघाची भारतीय जनता पार्टी केल्ली। 1957 ते 2004 ह्या काळांत 10 फावटी तो लोकसभेचो खासदार म्हूण वेंचून आयिल्लो। 3 फावटी भारत देशाचो प्रधानमंत्री जाल्लो। पयलो 1996 वर्सा फकत 13 दिसांचो, उपरांत 1998 ते 99 मेरेन 11 म्हयन्यां खातीर आनी उपरांत 1999 सावन 2004 मेरेन पुराय 5 वर्सां तांचे सरकार चल्ले। आणीबाणी उपरांत जाल्ल्या मोरारजी देसायच्या जनता सरकारांत तो परराष्ट्र मंत्री आशिल्लो। आजच्या अटलजी आमच्या भितर ना, तांची प्रेरणा ही आजच्या युगाक दिलीच, पण म्हाका खात्री आसा येणाऱ्या फुडल्या काळांतय भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आणि खास करून युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांक अखंडित प्रेरणा स्त्रोत म्हणून तांचो आदर्श सगळ्या समोर रावतलो। भारतीय जनता पार्टीचे फाउंडर अध्यक्ष आणि त्याचबरोबर 1996 पहिले फावट जेन्ना 13 दिसांचो सरकार भारतीय जनता पार्टीचो ह्या देशांत स्थापन जालो, तेचे नेतृत्व करपी अटल बिहारी वाजपेयी आणि तेजे उपरांत जेन्ना 98 आणि 99 परत सरकार जाली, तेजे उपरांत 6 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचे पंतप्रधान आणि पहिले नॉन काँग्रेस पंतप्रधान अशी ज्यांची ओळख सगळ्या जगभरा भितर आसा, अशें म्हणून अटल बिहारी वाजपेयीन तेन्ना सुत्रां स्विकारली। आणीक अटल बिहारी वाजपेयी हे स्वता यशस्वी पंतप्रधान तर आशिल्लेच, पूण त्याच बरोबर ते एक स्वता स्टेट्समॅन, बरे ओरेटर, बरे कवी, बरे लेखक आणि सगळ्या देशभरांनीच न्ही जाल्यार जगभरांत सगळ्या कणांनी तांकां एक मोठो मान खरें म्हणजे तांच्या त्या स्टेट्समॅनशिपीक आशिल्लो। राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदान वाजपेयीक आर्गां ओंपतना म्हटलां, भारतान एक मुत्सद्दी राजकारणी वगडायला। एक कुशळ संघटक, दूरदृष्टी आशिल्लो राजकारणी, परिपक्व व्यक्तिमत्व आणि मुद्देसूद उलोवपी म्हूण वाजपेयी वयर सरिल्लो। अत्यंत नम्र असो पूण तितलीच उंचाय आशिल्लो मनीस आमी वगडायला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ट्वीट करतना म्हटलां, ताणें आपली पुराय जीण भारत देशा खातीर ओंपिल्ली आनी निमणे मेरेन तो देशाच्या फुडारा खातीर वावुरलो। काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी म्हणटा, कोट्यांनी लोकांनी उपाट मोग केल्लो भारत देशाचो एक महान पूत संवसाराक अंतरलो। अमेरिकेच्यान आर्गां ओंपतना गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार म्हणटा, भारत देश आनी लोकां खातीर प्राणपणान वावुरपी खरो लोकसेवक आमच्या मदीं आज ना। हे भायर गोंयच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी वाजपेयींक आर्गां ओंपल्यात।
2005 वर्सा मुंबय जाल्ले एके सभेन अचकीतपणान ताणें राजकारणांतल्यान निवृत्त जावपाची घोशणा केल्ली, खासा करून भलायकी इबाडत वताली देखून. 2009 सावन तो आपल्या दिल्लींतल्या कृष्ण मेनन मार्गावेल्या बंगल्यांतूच रावतालो, चडसो केन्ना भायर सरनाशिल्लो, सोडून हॉस्पिटलांत चेकअप करपा खातीर. गीत नहीं गाता हूँ बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ. गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ. 3 दीस जावन गेले कुठ्ठाळे जंक्शनावेलो ट्रॅफिक जॅमाचो प्रस्न अजूनय सुटावो जालो ना. तशेंच लायनी वरांची वरां. फरक इतलोच की बेरेस्तारा काँग्रेसीन हाचेर निशेध करपाचो थारायलो जाल्यार पुलिसांनी येवन तांकां धरून व्हेले. सुमार 50 काँग्रेस कार्यकर्ते एके लायनीन चलत कुठ्ठाळेच्यान जुवारी पुलावेल्यान आक्षे वचपाक सोदताले, सरकाराचेर निशेध म्हणून. चल कुठ्ठाळे जंक्शनार ब्रेस्ताराय सोमारासारकीच परिस्थिती आशिल्ली. ब्रेस्ताराय वाहनांच्यो लायनी लागिल्ल्यो. येरादारी पुलिसांक येरादारीचेर नियंत्रण करपाक मात जमलें ना. सरकाराच्या नाकत्रेपणाचो निशेध करपा खातीर ब्रेस्तारा सकाळी काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकराच्या मुखेलपणा खाला 50 कार्यकर्ते कुठ्ठाळे जंक्शनार जमले आनी ते सरकाराच्या विरोधात घोषणा दिवपाक लागले. ते चलत वचपाक सोदताले तेन्ना पुलिसांनी तांकां अडयले आनी ताका लागून गोंधळ वाडलो. आयज त्रास कोणाक जावपाक लागला. आयज सालसेटाच्या लोकांक न्ही जेन्ना नॉर्थां वता नॉर्थाचे लोक जे सावथांत येता हांकां त्रास जावपाक लागला. आयज सरकार खंय तरी न्हिदला. दीस इज अ फेलियर ऑन बीजेपी गव्हर्नमेंट्स पार्ट. काँग्रेसीच्या वावुरप्यांनी घोशणाबाजी करतकच पुलिशेन गोंयचो काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार मेळून 50 वावुरप्यांक धरले आनी वेर्णा पुलीस स्टेशनार व्हरून दवरले. आयज ते आमकां त्यांनी अरेस्ट केल्यात. फक्त आमी चलपाक सोदताले लोकांचे प्रश्न घेवन. अशी बीजेपीची पार्टी आसा, लोकांचे प्रश्न सोडपाक सोदना. तुमकां अरेस्ट केल्यात जाले. आतां आमी फक्त चलपाक वचपाक सोदताले. आमी आयज कॉल दिल्लो आमी फक्त चलोन वयतले म्हणून. पिसफूल एक गाडी अडोवपाची ना काय ना. म्हणजे आयज त्यांनी कितलो फोर्स हाडला. इतलोच फोर्स त्यांनी जर डेली लायलो जाल्यार ट्रॅफिका प्रॉब्लेम सॉल्व जाता आशिल्लो. ब्लॉक जाता आनी ते मार्च करीत जाल्यार आनीक ब्लॉक जावपाक जायना म्हणून तांकां अरेस्ट केलें. आमी गव्हर्मेंटाक 3 दिसांची मुदत दिल्ली आसा. 3 दिसांनी जर परत दर सुरळीत जायना जाल्यार आमी आक्षेच्यान परत आमी चलोवन येवपाचो जो आमचो प्रोग्राम आसा. परत खंयच्योच ट्राफिकाक कंजेशनाक प्रॉब्लेम करनासतना आमी आक्षेच्यान मडगांवचे वडच्यान आमी चलोवन येतले. कुठ्ठाळे सर्कला वेल्यान आमचे खबराकार हिरू महाले आनी श्यामचारी. गाडयेन धपको दिवन जाल्ल्या अपघातान एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें. ह्या अपघातान बाकीच्या 5 गाडयांचें लुकसाण जालें. हो अपघात कुडचड्यार जालो. सावड्डेच्यान ते आमार वयताली आनी तेणें पयलीं ते फेजर मोटरसायकलीक मारलो. तो उसळोन सायडीन पडून ऑन द स्पॉट मेलो आनी नंतर तेणें टायल्साची गाडी पार्किंग केल्ली तेका मोकलो. तेजे नंतर हे सायडीच्यान तिळामळ वयल्यान सावड्डे वयताली होंडा सिटी तेका मोकलो. तेका मोकून तेगे मोटरसायकल घेवन तो नीट 300 मिटर सुमार वचोन फेसिनोक मोकलो आनी तोय इंजूर. टोटल कितली गाडयो हांगेच्यो? 1 2 3 4 5 गाडयो. 5 गाडयो. तुमकां एकटो कोण गेलो? एकटे गेलो ऑन द स्पॉट. तिळामळ फेजर घेवन जुनियर म्हणटा ओके. मागीर पुलीस फाटोफाट आसलो म्हणटा आनी पुलीस मागीर पंजाब मागीर पुलीस येयले. मागीर पंचनाम करून तेंक बॉडी हे व्हेली काबरा ती काबराले हरसवानी येयली आनी ती घेवन गेली.
सेरुला कोमनिदाद जमीन भानगडीचे केशीन आरोपी आशिल्लो आदलो पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार बेरेस्तारा म्हापशेच्या प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्या मुखार हाजीर रावलो. ही केस ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिक्सान केल्या. पर्वरे चौगम रस्त्या लागसार आशिल्ल्या कोमनिदादीच्या 599 चौखण मीटर जमीन परुळेकारान बेकायदेशीरपणान खाल्ली असो तांचेर आरोप आसा. ह्या केशीत दिलीप परुळेकार, सेरुला कोमुनिदादीचो एटर्नी पीटर मार्टिन्स आणि बार्देस कोमुनिदादीचो प्रशासक आयरीन सिक्वेराक 10,000 रुपयांच्या जामिनार सोडला. 4 सप्टेंबराक फुडली सुनावणी जातली. आयज पर्यंत जी माझी केस आसा सेरुला कोमुनिदाद म्हणटा ही केस फक्त प्रेसवाल्यांनी आनी जेणी कंप्लेंट केला पळय तेणी एक बाजू मांडपाचो प्रयत्न केला. गेल्या 5 वर्सांच्या कालावधीन हांव केन्नाच प्रेसाक म्हळें वचूंक ना, प्रेसाक केन्ना सांगूंक ना, प्रेसानूय म्हाका विचारूंक ना. पूण आयज ह्या कोर्टान म्हाका येवचो पडलो की थोडेशे प्रोसेस जे आसा पळय लायक श्युरिटी दिवपा खातीर, नॉट अ बेल वो बॉन्ड, प्रोसेस श्युरिटी करपाक त्या खातीर हांव हांगा आयज आयल्लो. आनी बरें जालें तुमी आयज मेळ्ळे, त्या खातीर म्हाका हांगा आयज हें कितें आसा पळय गेले 5 वर्सां पळय जालां तें म्हाका उगडें करूंक मेळटा. Standard conditions is that you will not interfere with any of the witnesses, that you will appear as and when required by the court, and that you will not leave the country without the permission of the court. So these are standard conditions imposed by every court while releasing the accused. So there is no reason why there should be anything different in this case. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. फाटले 2 दीस घोग्यांनी पावस पडिल्ल्यान काणकोणचे चापोली धरण उफाट भरून व्हांवपाक लागला. दुसरे वटेन केरळांत पावसान सांवार केला. ताका लागून आतां मेरेन 79 लोकांचे जीव गेल्यात. घोग्यांनी पावस पडिल्ल्यान केरळाच्या 14 जिल्ह्यांनी रेड अलर्ट जाहीर केला. पावसाक लागून मरण पाविल्ल्यांचो आंकडो 79 पावला. कोची विमानतळ 26 ऑगस्ट मेरेन बंद आसतलो. पावसाचो रेल्वे सेवेचेरय परिणाम जाला. मजती खातीर भारतीय लश्कराच्या जवानांकय आपयला. जशी चवथ लागीं पावले उपरांत म्हळ्यार भरतालें, पूण गेल्या वर्साक भरूं नासलें, पूण ह्या वर्साक भरलें. गेल्या वर्सा भरूं ना म्हणून उदकाचो टेस्ट बी बरो तितलो नासलो, पूण लोकांनी बी कंप्लेंट बी बरी अशें खावपाक तितलें बरें लागनाशिल्लें. लोकांनी कंप्लेंट सुद्दां दिल्यो आसतल्यो गव्हर्मेंटा कडेन, उदक बरें तितलें साठना, हें जायना तें जायना म्हणून. पूण गेल्या वर्साच्या बेगीन टायम भरल्या, गेल्या वर्सा भरूं नाशिल्लें. पळयात पावसाक लागून केरळात निर्माण जाल्ल्या परिस्थितीची कांय खिंचित्रां. काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकर. कुर्टी ओपाची पणजे येवपी पायपलायन फुटल्या. ओपाच्या 40 MLD उदका शुद्धीकरण प्रक्रिया प्रकल्पाक उदकाचो पुरवठो करपी 750 मिलीमीटराची उदका पायपलायन फुटल्या. ताका लागून पणजे आनी ताळगांवां शुक्रार मेरेन उदकाचो त्रास जावपाक शकता. ही पायपलायन जाग्यार घालपाचें काम बेगोबेग सुरू जालां. म्हादय उदक वाडपाची केस झगडटना गोंय सरकार गोंयचें हित राखपाक शकलें ना अशें काँग्रेस पक्ष म्हणटा. ताका लागून गोंय सरकारान लवादाच्या निर्णया आड सर्वोच्च न्यायालयान वचचें अशें विरोधी पक्षान मागलां. 14 ऑगस्टाक म्हादय लवादान म्हादय न्हंयेच्या उदकाच्या प्रस्नाचेर आपलो निर्णय दिल्लो. काँग्रेसीचो म्हणयारो यतीश नायक सांगता ते प्रमाण जलस्रोत मंत्री विनोद पालेकरान सांगिल्ले की उदकाचो एक थेंब सुद्दां कर्नाटकाक गुंडावपाक दिवचे ना. पूण लवादाचो निर्णय आयले उपरांत हो गोंयचो विजय आसा अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगिल्ले. The verdict therefore is bound to have far reaching consequences, long term consequences on the state of Goa. गोंय सरकारान जे लवादा कडेन वचून सांगणें केल्लें तातूंत भितर कितें सांगिल्लें की आमकां ह्यो गोश्टी आमचे कडल्यान व्हरच्यो न्हय. लवादान कर्नाटकाक ह्यो गोश्टी दिल्यो एज पर द फिगर्स म्हणला त्या प्रमाणे, पूण ग्रांट केल्यो in that terms of the award. So how does it become victory for Goa? आणि म्हणून सुप्रीम कोर्टांत राज्य सरकारान वचपाक गरज आसा. विक्ट्री कसली विक्ट्री? जेन्ना आमचो सरकार आनी सरकारांतले मंत्रीच म्हणटाले की आमी एक थेंब सुद्दां आमी कर्नाटकाक दिवचे ना, पण आज जर ह्या वर्डिक्सान पळयलें जाल्यार ऑलमोस्ट 13.42 TMC
दिल्ले आहा. ओके, लिटल बीट तांचे जे मागणे असले पळय ऑफ 36.5 TMC, पण 13.42 ताका दिले. म्हणजे एक थेंबही दिवचे ना तरी असताना दिले. हेकाच आमी विक्ट्री म्हणजे काय? जे कितें जालां हे मान्य तेंच्यांनी करचें न्हय. हाच्या खातीर सुप्रीम कोर्टान वचचें. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. वास्कोचो श्री दामोदर देवाचो भजनी सप्तक बेरेस्ताराच्यान सुरू जालो. भजनी सप्तकाचे हे 119वें वर्स. हो अखंड भजनी सप्ताह 24 वरां चलता. हातूंत वेगवेगळी भजनी मंडळां वांटेकार जातात. गोपाळ काल्यान 17 ऑगस्टाक ह्या भजनी सप्तकाचो समारोप जातलो. सप्ताह फेरी मात 7 दीस चलतली. ह्या सप्तकाक तुमी 119 सप्तक आमचे हे वर्सा. त्या वाटी आमी प्रथमच अन्नप्रसाद दवरलेलो आहा. ह्या अन्नप्रसाद तुमी सगळ्यांनी लाभ घेवचो. तशेंच हांव सबंद वास्कोकारांक तो हिंदू असो, मुस्लीम असो, कॅथलीक असो सगळ्या भाविकांक दामोदर वतीन सगळ्यांक बरें आरोग्य मानता. आनी सबंद गोंयच्या लोकांक हांव विनंती करता की ह्या फावटी आमच्या सप्तकाक पांय दवरचो. आख्ख्या गोंयकारांक सप्तकाची परबी दिता. देव दामोदराचो आशिर्वाद सगळ्या गोंयकारांक आसचो अशी म्हाजी देवा कडेन प्रार्थना करता. आयज 119 वर्सां जाली आमचे वास्कोन सप्ताह जाता. ह्या सप्ताच्या निमतान आख्ख्या गोंयभराचे लोक वास्कोन आपलो पांय लायता. तीच आमकां एक बरी इच्छा आसता. वास्कोन एकूच बरें व्हडलें सण जाता हो वास्को सप्ताह. सगळ्यांक परते आनी एकदां सगळ्यांक म्हणूनच परबी. इतले मजगती आप मजत पंगडां खातीर गोंय राज्य शार उदरगत संस्थेन आयोजीत केल्ल्या धाकल्या जात्रेच्या फेरयेचें उक्तावण जालें. महिला मंडळां आनी आप मजत पंगडांच्या आर्थीक उदरगतीची मोख मुखार दवरून हे फेरयेचें आयोजन केलां. बायलांनी आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी हे घेतला न्हू, सगळे स्टॉल घातला आनी तांकां आपूण कितें कितें करता आपले गूण दाखोवपाचो एक आमच्या म्युनिसिपालिटी कडल्यान तांकां एक हे गावता सपोर्ट आमचे कडल्यान. सो तेजे आमी आज हांगासर इनॉग्रेशन फर्स्ट डे. सो ऑल द बेस्ट तांकां करपाक. सो त्या खातीरूच येयल्ली आमी सगळी कावन्सिलर्स एक जावन येयल्ली आयज तांकां एक हे दिवपाक आमच्या कडल्यान प्रोत्साहन दिवपाक. म्हणे आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक तांचें जें खाण आसता तांणी कितें केल्लें आसता कला तांची सादर करपा खातीर आमी तांकां जागो दिता. आनी त्या खातीरूच आज हें इनॉग्रेशन आशिल्लें. म्हणजे गोंयचें पयलीं जें पारंपारीक खाण आशिल्लें लाडू जावं चकऱ्यो जावं नेवऱ्यो जावं हे ते स्वता घरा करून सेल्फ हेल्प ग्रुप हांगा दिता. आनी म्हाका इतलेंच सांगून दिसता की हाजें दिवपाचें कारण की आज आमी पळयता की मिठाई प्रत्येक कडेन खंय तरी कॅमिकल घाल्लें आसता, तें मिक्स आसता. सो खंयच्या सायडीन कितें खावप तें कळना. म्हणून आमची जी बायलां आसा ती स्वता घरा कडेन केल्लें हें खाण जेन्ना हाडून दिता तेन्ना खंय तरी आमकां पयलींची याद येता. कित्याक पयलींच्या जमान्यान आमी हेच खाण खावन व्हडले जाल्ले आसा. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. म्हापसा मार्केटांतल्या बाजारकारांनी चवथ जायसर तांचें सामान बाजारांत दवरपाक तांकां परवानगी दिवची अशी विनंती म्हापसा नगरपालिकेक केल्या. ते खातीर बेरेस्तारा वचून ते म्हापशे नगराध्यक्ष रायन ब्रागांझाक मेळ्ळे. ह्या वेळार तांणी तांचें सामान चवथी मेरेन मार्केटांत दवरपाक दिवचें अशी विनंती तांकां केली. पळयात पुराय बातमी. रस्त्यार भायर माल विकपी बाजारकार म्हापशा बाजारात तांचो माल रातचो भायर उक्त्यारच सोडून वतात. तो काडपाचो निर्णय नगरपालिकेन घेतिल्लो. पूण चवथीचो माल दर राती घरा व्हरून परत हाडप शक्य ना. तेन्ना चवथ जायसर माल बाजारात दवरपाक परवानगी दिवची अशी तांची मागणी आसा. हाचेर हेर नगरसेवक आनी मुख्याधिकाऱ्या लागीं उलोवन कितें तो निर्णय घेता अशें नगराध्यक्षान बाजारकारांक सांगलां. आमच्या लायनीक तर ना तेंच्यानी आरोप ते खंय आमी नगे आमच्या लायनीक सगळो आदलो लोक हांव दिसता पळय तो सगळो 35-30 वर्साचो नीज गोंयकार सगळे भायलो ना हे सगळे चडशे नीज गोंयकार. आमी जे बसता आमी म्हणजे एक नायकाचे कुशी आनी समज आमकां हे जर रातचे वर म्हटले बांद म्हटले जाल्यार हांव 25 किलोमिटर चानेलसून म्हापशा येता. म्हापशा परत चानेला वयता. म्हणजे गाडयेक 1200 2000 चार्ज. हांगा मार्जिंग मेळचे ना 200 रुपया. इतले पयशे आमचे कडेन जावंक शक्य ना न्हू. आनी आमी आयज ह्या पावयतो काळे केस जातले धवे जाले थंय रस्त्यार बसून पोट भरल्या. आमी फक्त दिल्ली मंडोळी केळी आनी इल्ली वेलची केळी हे घेवन आनी ती बी ते केळी विकतात आनी हांगा जर वता तुमी कोण सांगतात काय आमकां पडटा हांकां चेअरपर्सनान आता सांगला आयज जे बांधतात तुम्ही आयज तुमका प्रॉब्लेम ना मागीर ते मेसेज पावयतले आता चला. 16 तारखेक आमी स्टार्ट करपाचे आसले रातचे जे बांदून दवरतात ते. पूण लोकांचो आतां सगळे बाजारवाले आमचे लोकल म्हापशेचे गोंयकार लोक येयल्ले रिक्वेस्ट करूंक जाता जाल्यार चवथी उपरांत मेरेन आमी तांकां टायम दिवचो म्हणून.
आयचो कितें आमी आयज कितें साफ करपाचें पळय आयज आमी एक टायम आयज करचें ना फाल्यां मेरेन कितें आहा तें डिसिजन दुसरेशें कितें घेवन चीफ ऑफिसरशी उलोवन आनी दुसरे बाकीचे कौन्सिलरांशी उलोवन मागीर आमी डिसिजन स्टँड घेतली. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. देशातल्या सध्याचे परिस्थितीची माहिती दिवपा खातीर बेरेस्तारा पणजेच्या निर्मला इन्स्टिट्यूटान आंतरराष्ट्रीय परिशदेचें आयोजन केल्लें. गोंयच्या सुमार 20 महाविद्यालयांचे विद्यार्थी या परिशदेत वांटेकार जाल्ले अशें निर्मला इन्स्टिट्यूटाच्या संचालकान गोवा 365 कडेन उलयतना सांगले. There were 23 universities participating in this conference and educators from 8 states of India. The purpose of this conference was to get people on a common platform to share their ideas on teaching learning practices and to work towards developing innovative practices in teaching in education. There were paper presentations that were made based on 7 themes: e-learning, ICT, Made in India initiatives, quality control in India, prospects in higher education in various disciplines, NAC ideology, arts and aesthetics, health and physical education, and success stories. There were a total of 100 presentations that were given to the organizing committee and that were published. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. रोटरी क्लबान म्हालगाड्यांचे संघटनेच्या जोडपालवान माजी सैनिकांचो भोवमान सुवाळो घडोवन हाडलो. हो सुवाळो बांबोळे जालो. 15 ऑगस्ट हो सगळ्या भारतीयां खातीर म्हत्वपूर्ण दीस. जांचे खातीर आमकां हे स्वातंत्र्य मेळ्ळें तांची याद आमी करपाक जाय अशें ब्रिगेडियर AK शर्मान सांगलें. जायत्या झुजप्या झुजारांनी स्वतंत्रताय संग्रामांत तांची जीण अर्पण केला अशें तांणी सांगलें. आज जैसे हम सब जानते हैं हमारे भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है. हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. भारत के हर शहर में, हर गांव में बड़े बच्चे सब लोग बहुत खुशी से इस दिन को मनाते हैं. पर हमको यू शुड स्पेयर अ थॉट. उनको ज़रूर याद करना चाहिए जिनकी वजह से हमको ये आज़ादी मिली. ये आज़ादी आसानी से नहीं आई थी. बहुत लोगों ने कड़ी मेहनत की, अपनी जान पर खेलकर उन्होंने ये आज़ादी हमको दिलवाई. और हमको उन लोगों को भी याद करना है जिन्होंने सन 47 के बाद इस आज़ादी को प्रिजर्व किया. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. आणि इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकावंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.